शिवाजीचो आदर्श आणि ताच्या राज्य पद्धतीचेर विदेशातूय धडे दितात. मात इतिहासाच्या नावान गोयच्या भुरग्यांच्या तकलेन शिवाजी विशीं भलतेच घालप चल्ला. हिस्ट्री ऑफ गोवा या 11वेच्या पुस्तकांतल्यान एका धड्यात शिवाजीच्या चारित्र्याचोच विपर्यास केला. ज्या शिवाजीन सदांच बायला भुरग्यांचो मान राखलो त्या शिवाजीन खंय बार्देशात येवन नाका त्यो गजाली केल्यात. शिक्षक आणि इतिहास प्रेमींनी ही गजाल एक्सपोज केल्या. हो धडो पळयात. 15 मार्का खातीर हो इतिहास शिकयतात. तातूंत मराठा इन्वेजन म्हणून एक धडो आसा. तातूंत बरयला त्या प्रमाण 1667 शिवाजीन 3 दीस सेगीत बार्देशांतल्या कांय गांवांनी हल्लो केलो. गांव लुटले. दादल्यांक आणि भुरग्यां सयत बायलांक बंदिस्त केली. तातूंतल्या कांय बायलां आणि भुरग्यांक खंय जिती मारली. या सगळ्या संदर्भामध्ये अनेकदा सांगून सुद्धा याबाबत काहीही सुधारणा होत नाही. त्यामुळं संपूर्ण माझी असा एक तुमच्या माध्यमातून मागणी आहे की आत्ताच्या या संदर्भामध्ये हाच विचार घेऊन संपूर्ण इतिहासाच्या पुस्तकांचं त्यांनी पुनरावलोकन करावं आणि योग्य आणि इतिहासाची तोडमोड न करता त्यांचं कोणताही चुकीचा इतिहास समाजासमोर न मांडता योग्य इतिहास मुलांना शिकवावा अशा प्रकारची विनंती करतो. शिवाजी केन्ना बायलांचेर अत्याचार करूं ना आनी केन्ना असो म्हाका जाल्यार कोणाकूच दिसचें ना. आनी हें जें कितें केलां तें जाता तितले बेगीन सरकारान हेजेर विचार करचो आनी जो सिलेबस आसा तो एक तर कॅन्सल करचो नाजाल्यार विचार करून दुसरो तेजेर तो पार्ट पोर्शन आसा तो काडून उडोवचो. खूब पेरंट्सान म्हाका सांगताले ह्या सान पेरंट्स म्हाका कितें जालें म्हाका आमचो उलोवपाक म्हणून म्हाका बरें दिसनासलें कित्याक आमी तितले हें नासले तें शिक्षण तितलें शिक्षण आसा तें एक्चुअली ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटान तेजेर ते विचार करपाचो आसलो. तेंचे रायट तांकां रायट आसा तो. आमच्यातले पेरंट्सांक रायट नासता. एक्चुअली ते थंयसून पयलीं जो बूक प्रोसीस जाता तेंच्यांनी तो पयलीं एक्चुअली तो पळोवचें पडटा रेगुलर. तो तेंच्यांनी एक्चुअली आजूच सुद्दां तेंच्यांनी चान्स आसा तो पळोवन तेंच्यांनी तो जें कितें आसा तें तितूंतलें वायट आहा तें काडून उडोवचें आनी बरें आहा तें दवरचें. कित्याक हितून शिवाजीचो खूब घोर अपमान जाल्लो आसा अशें जाल्यार म्हाका जर दिसता एज अ पेरंट आनी खूब पेरंट्सांची अशी कंपनी आसा. एके वटेन सरकार आदर्श राजा म्हणून शिवजयंतीचे सुवाळे करता आणि दुसरे वटेन सरकारी पालवान चलतल्या हायर सेकंडरीनी शिवाजीचे नाव घाण करपी सिलेबस. बुधवारा शिवजयंती. शिवचारित्र्याचो विपर्यास बंद करून सरकारान शिवजयंतेक तरी पावल उखलचें म्हूण मागणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.